भारतात कोविड दुयेंतींचो आंकडो बरोच वाडला. आता आंकडेवारी 20,557 पावल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान म्हायती दिल्या. संवसारांतली सगळ्यात व्हडली कोविड-19 वासीन दिवपाची मोहीम सुरू जातकूच एक वर्सा उपरांत आयतारा भारतान 2 अब्ज लस दिवपाचो आंकडो हुंपलो. गोंयांत 82 नवे दुयेंती सांपडल्यात. फाटल्या 24 वरांत देशांत 20,557 नवे कोरोना दुयेंती सांपडल्यात. एकूण दुयेंतींचो आंकडो 43 कोटी वयर पावला. एक्टिव्ह केशी 1,45,654 पावल्यात. फाटल्या 24 वरांत 18,517 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. कोरोनाचे दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.47% आसा. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 40 जाणांक मरण आयलां. कोरोनान मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो वाडून 5,25,825 जाला. फाटल्या 24 वरांत 20,557 नवे दुयेंती. 24 वरांत 40 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 4.13%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.64%. कोरोना आड मुळावी शक्त वाडोवपी जाणट्या खातीरचे नोवावॅक्स कंपनीचे नवी अधिकृत वासीन पर्याय म्हूण वापरचें अशी शिफारस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनान केल्या. फाटल्या सप्तका सावन राज्यांत कोविड-19चे दुयेंती वाडपाक लागल्यात. राज्यांत काल 82 पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळ्ळ्यात. आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हूण गोंयांत 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकांक गोंयांत कोरोना व्हायरसाचे बुस्टर डोस सरकारी केंद्रांनी फुकट मेळटले. 75 दिसांनी ते बेगिनाच घेवचे दोतोर शेखर साळकारान उलो मारला. गोंयांत 24 वरांत 82 नवे दुयेंती. 98.18% दुयेंती बरे जाले. 1,518 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 721 सक्रिय दुयेंती. वॅक्सीन इज इम्पॉर्टंट पार्ट आणि सगळ्यांनी जर वॅक्सीन घेतलं आणि बुस्टर घेवपाची गरज आहा. बिकॉज वी हॅव रियलाइज द स्टडीज हॅव शोन दॅट आफ्टर 6 मंथ्स ती जी अँटीबॉडी लेवल असता ते लेवल मातशी कमी कमी जायत असता. सो टू रिक्यूप दॅट लेवल अगेन देयर इज अ वॅक्सिनेटेड बुस्टर और आम्ही आता ताका प्रिकॉशनरी डोज म्हणटा. तो आमचे एक आम्ही सगळ्या लोकांना सांगता की प्लीज तुम्ही जाता तितके बेगीन येवन आपापले बुस्टर डोज आणि 6 महिने कंप्लीट केल्या ताणी घेवचे. आता ते गव्हर्नमेंटान फ्री केला फ्रॉम 18 to 59. पयलीं एवरीबडी एट 59 हांकां पेमेंट करचो पडटालो विच इज 386 रुपीज जे भायर अवेलेबल आसा इन प्रायव्हेट सेक्टर. बट नाव इट इज ओपन फॉर फ्री फॉर 75 डेज. नाव द 75 ते आम्ही अमृत महोत्सव चालू सेलिब्रेट करता इंडियेचो. तातूंत आमी हे 75 डेज आम्ही वी हॅव टू पुट मोर एफर्ट्स टू सी दॅट मॅक्सिमम पीपल गेट वॅक्सिनेटेड फॉर बुस्टर. सो तांणी आमकां सांगलें की आमी जे स्वास्थ्य स्वयंसेवक आमी जे केले हेल्थ व्हॉलेंटियर्स म्हणून फाटीं आमी तांकां ट्रेन केली. तांकां आमी सगळ्यांक सांगलां की तुमी पर्सनली तुमच्या शेजारा आजारा पाजार कोण आसा तुमचे सोयरे आसा तांकां सगळ्यांक तुमी स्टिम्युलेट करून तांकां वॅक्सीन बुथाचेर हाडून ते सगळे करपाक. नाव इट इज फ्री अवेलेबल. पयलीं कशें आशिल्लें पेमेंट करतालो म्हणटकच सगळ्यांक मातशें फुडें फाटीं जाताले. कित्याक एका फॅमिलीन एकूच जरी 386 असले ते एका फॅमिलीन 3-3, 4-4 जाणांक जर वॅक्सीन दिवचे पडले जाल्यार कॉस्ट तांची मातशें चड जाताली. सो नाव दॅट इट इज डन फ्री बाय द गव्हर्नमेंट which is only Covishield is given free. Covaxin still you will have to buy from in the private sector. पण चडशे जाणांनी almost 90% have taken only Covishield. So at least त्या लोकांनी म्हणजे आय वुड से ऑलमोस्ट आहे 10 लाख तरी लोक म्हाका दिसता आसतले जे एलिजिबल आसतले आता घेवपाक. तांणी मातशे फुडें सरचे आनी तांणी घेवचे. दुसरो एक इम्पॉर्टंट आसा तांणी सांगलें की तुमचे सगळे एमएलए आसा मिनिस्टर्स आसा अँड ऑल इम्पॉर्टंट जे ओपिनियन लिडर्स आहा तांकां तुमी मेळा आनी तांकां सांगा की दे हॅव टू ऑल्सो मोबिलायज द लोकांक मोबिलायज करचे. सो आमी आमच्या जे आमचे रुलिंग पार्टीचे जे बीजेपीचे जे आमचे सिंपथायझर आसा आमचे सगळे एमएलए मिनिस्टर्स तांकां आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी आमचे प्रेसिडेंट आणि ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी साठी 2 आमी सगळ्यांचे आमचे सदानंद तालाटी सर ह्या दोगांनी तांकां सगळ्यांक मेसेज धाडिल्लो आसा की तांणी आपापल्या जाग्यार तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचे खंय तर पीएससी सीएचसी ऑर सब सेंटर वेरेवर दिस फॅसिलिटीज अवेलेबल लोकांक मोबिलायज करचे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.